लयराईचे सायबिणीचे दोन आयज सकाळी आमी वाटाडे एकवाचार म्हणून रावपाक येयल्ले आनी आयच्यान आमचे स्टार्ट जाल्ली. तर आमच्यातलो एकटो भुरगो अभिषेक नायक हो थंयसर न्हांवपाक म्हणून गेल्लो, न्हांवपाक म्हटल्यार आपले कपडे हे करपाक. आनी एक दुखद अशी आमकां रोखडीच एक गजाल कळ्ळी की तो उफेत आलो म्हणटकच आमी ताका काडलो भायर, 108क कॉल केलो, हॉस्पिटलान येयलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो आमच्या भितर ना म्हणून. ही सगळ्यान वायट गजाल सारकी की अशें घडचें न्हू. आनी आमचे सायबिणीन सगळ्या धोंडांक बरे भशेन राखचें आनी कोणी अशें म्हणजे की सांगूंक जमना की आमच्या वांगडाच असो आसलो आनी 2 क्षणान ना जालो. स्पेशली उदक धोपरा भरता उदक चड कमी उदक आसता. हांव सद्या वाठादेव हांगासर आसा. म्हाजे फाटले वटेन तुमी पळोवंक शकतात एक न्हंय आसा, म्हणजे न्हंयचो फांटो आसा आनी ह्या फांट्यान सामकें कमी उदक आसा. आयज हे न्हंय कडेन म्हणजे न्हंयेत एक सामकी दुखेस्त आनी वायट अशी घडणूक घडिल्ली आसा. लयराई देवीचे जे धोंड आसात ते कांय धोंड हे वाठारदेव न्हंयचे कुशीक आशिल्ल्या तळाचेर एकवात पाळटात आनी वर्सां प्रमाण एकवात पाळपा खातीर आयज कांय धोंड हांगासर जे तळ आसा ते तळाचेर आयिल्ले. ह्या तळाचेर आयिल्ल्या धोंडा मदीं एक भुरगो दामोदर उर्फ अभिषेक दलपत नायक हो लेगीत आशिल्लो आनी ताचो बापूय लेगीत आशिल्लो. हो भुरगो जेन्ना न्हंयेत न्हांवपाक गेलो थंय तो अचानक ते न्हंयेत बुडलो. अजापाची गजाल म्हळ्यार जे सुवातीचेर तो बुडला ते सुवातीचेर सामकें धोंपरभर उदक आशिल्लें. जेन्ना वांगडच्या धोंड भक्तांक ही खबर कळ्ळी तेन्ना तांच्यांनी बेगोबेग तळा वयल्यान न्हंयचेर धांव मारली आनी त्या भुरग्याक म्हणजे जो तरणाटो बुडून मरण आयला तो त्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक भायर काडलो. उपरांत 108 एम्ब्युलन्स आपोवन ताका दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो. थंय ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी जाहीर केलें. जो बुडून मरण आयला तो भुरगो विठ्ठलापूर सांखळे वाठारांतलो आसा आनी फाटल्या कांय वर्सां पासून तो बापाय वांगडा ह्या तळाचेर एकवात पाळटालो. गोमंतक टीव्ही खातीर वाठादेवा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.